मोगाळ भाव भयणीनो, जायते वर्सां आदी एक राजा आसलो आनी हो राजा खूब हुशार आसलो देखून ताची पोरजां ताची बूद घेवंक हो प्रश्न सुटावे करून ताचेशी येताले आनी अशेंच एका दिसा एक जाणार ह्या राजाक भेट करूंक आयलो आनी तो ह्या राजाक भेट कोत्ता तेन्ना तो आपल्या माथ्यावेले चेपे काडटा, आपली मान बागोयता आनी राजाक नोमान करता. हो राजा हे पळोवन आपले माथ्यावेले मुकुट काडटा आनी आपली मान बागोयता. ताचे मंत्री जे असले ते सगळे हे पळोवन थोटाकतात आनी ह्या राजाक म्हणटात, तू राजा जावनूय तुवें हे कशें करूं येता? तू आमचो राजा, तो एक सादो मनीस. तू ताचे सोबे आपली मान कशें बागोवं येता? तर हो राजा तांकां असो जबाब दिता, मंत्र्यानो, हो सादो मनीस जावनूय खालतो जालो जाल्यार हांव ताचो राजा म्हणटोच हांव ताचेकून अदीक खालतो जावचो न्हय. तर अशें म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, आयज आमकां हो विशय उलो करता ते म्हणल्यार सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमकांच खाली करूया, आमचें व्हडपण सोडुया. आमी वाचपाचें जोरी तर नदर मारल्यार पयलें वाचप जाणवायेचे पुस्तकांतले आनी ह्या वाचपान आमकां प्रमाणीक मनशाची तशेंच नुस्त्या मनशांची जोडटी जातली आनी निमाणी जोडटी वेळार जी मनशां प्रमाणीकपणान चल्ल्यांत, जी मनशां ल्हानविकाय आपणायल्यांत आपल्या जिवितांत, ती की स्वर्गा राज्यांत पावतली. दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलोचे कुरिंथकारांक बरयलेले दुसरे चिटींतले आनी तातूंत तो सांगता, आपणाकूच वयर काडटा तो मनीस व्हड जायना, बोगोर सोमी कोण व्हड म्हणटा तो की मनीस व्हड. तर मोगाच्या इश्टानो, ही दोनूय वाचपां आमकां गोर सोडून, आपलेपण सोडून, हावपण सोडून खालतीकाय आनी ल्हानविकाय जोडूंक उलो मारता. तर आमच्या जिविताक आमी 3 उपाय घेवं येता खालती वो ल्हानवीक जावं. पयलो उपाय, देवाचेर नदर दवर. सान फ्रांसीस शावेराचे चित्र जोरी आमी पळयल्या, ताच्या हातान कुर्सार खिडायलेलो जेजू आसा आनी ताची नदर ह्या कुर्सार खिडायलेल्या जेजूचेर आसा. तर आमी हीच देख घेवया, आमची नदर आमचेर न्हय पूण बोगोर देवाचेर दवरुया. कित्याक जेन्ना आमी आमची नदर आमचेर दवरता तेन्ना आमी व्हडपणान बोदता, पूण जेन्ना आमची नदर आमी देवाचेर दवरता तेन्ना आमी ताच्या बोडाचेर पातयता आनी आमच्या जिवितांत आमी देवाची खुशी करूंक पावता, एक प्रमाणीक जिवीत जिवंक पावता, ल्हानवीक जावंक पावता. दुसरो उपाय आमी घेवया. दुसरो उपाय म्हणटा तो दुसऱ्यांक देवाची नदरेन पडे. आयज भाग्यवंत कातारीन अलेक्झांद्रेची हाची परब आमी समरुमता. ती एक उंच कुडाच्या घरांत जल्मली. ती खूब शिकलोली आसली आनी जाणार उस्तोरी आसली. तरी आसतना जेजू पासत आनी जेजूच्या मोगा पासत ती कोश्ट सोंसता आनी शेकी आपले रोगोत लेगून मारयता. तर मोगाच्या इश्टानो, तिणें देवाचे नदरेन ह्या आपल्या कोश्ट दितोल्या मनशांक पळयले आनी ह्या पासत ती तांकां भोगसूंक पावली. तर आयज आमकांय उलो आमचे पेल्याक आनी आमचे सोरभोंवती आसलेल्या लोकांक आमी देवाचे नदरेन पड्यो. आनी तिसरो उपाय आमकां ल्हानवीक आनी खालती जावं, तो म्हणल्यार दुसऱ्यांची सेवा चाकरी कर. भाग्यवंत सान फ्रांसीस शावेराचे जिविताचेर आमी नदर मारल्यार तेणें जायत्यांची सेवा केली. तो भोव करून दुर्बळ आनी पिडेस्त भाव भयणांची सेवा करूंक वावुरलो. आपलो विसोवाचो वेळ लेगीत सोडून तो ह्या हॉस्पिटलान आसलेल्या पिडेस्त भाव भयणांची सेवा करता. तर आयज आमकां जण एकल्याक उलो आमचे सोरभोंवती आसतल्या आमच्या भाव भयणांची सेवा चाकरी करूं. तर मोगाचे इश्टानो, आमी ल्हानवीक जावंक सोदतात, आमी प्रमाणीक मनशां जावंक सोदतात जाल्यार आमच्या जिवितांत ही 3 उपाय आमी घेवया. पयलें म्हणल्यार आमची नदर सदांच देवाचेर दवरुया. दुसरें, आमी दुसऱ्यांक देवाचे नदरेन पडोवया. आनी तिसरो उपाय, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी आमी करूया. हें की आमी केल्यार आयचो विशय आमच्या जिवितांत फळादीक जातलो. ते म्हणल्यार सान फ्रांसीस शावेराचे देखीन व्हडपण सोडून आमकांच खालती करूया. तर हीच कृपा आनी बोड ह्या मिसान आमकां जण एकल्याक मागुया.